त्या जो शेतकरी भावाच्या हांगसर आयिल्ले आसात तुमच्या प्रगती खातीर तुमच्या प्रगती आनी उन्नती खातीर आमचे कडल्यान म्हणजे आमचे जे जे कोण अधिकारी आसात तांचे कडल्यान खूब म्हजे कडल्यान सुद्दां जो कितें हातभार लागपाक जाय तो नेहमीच आसतलो. तुमकां एखादी बांय जाय ती कोण दिवपाक पळयता, तुमकां एखादी नारळाची झाड बांदून दिवपाक थंय सोयीतकाय येवपाक जाय, सोयीतकाय म्हणजे उदकाची सोयीतकाय जाल्यार ती आमी करून दितले. एखादी बंधारो बांदपाक जाल्यार तोय बंधारो बांदपाक जाय. ऑफकोर्स आमची टीम जी आसा इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सॉलिड टीम आनी त्यामुळे फाटल्या जवळजवळ 1 वर्सां आता मुखारी मार्च म्हटल्यार 3 वर्सां कंप्लीट जाता. आय ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ टायम. टायम इज व्हेरी प्रेशियस. कालचो दीस म्हणजे आमी कितें घेवपाक जाय, कोणाच्याच कितें घेवपाक जाय. सो गॉड इज गॉड. आणि त्यामुळे वेळेची सुद्धा भान जे आसा पळय ते खूप मोठ्या प्रमाणात दवरपाक जाय. आणि त्यामुळे आय एम गिविंग अ टार्गेट एंड बाय मार्च आय विल कंप्लीट इन 3 years आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारान. आणि त्यामुळे टार्गेट जी आसा ती टार्गेट सेट करपाक जाय आणि ती अचीव जावपाक जाय. टार्गेट सेट करून जाय. हांवें म्हटलें की गेल्या वर्सा म्हटलें की आमची 100 बंधारे जावपाक जाय. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कंजर्वेशन. आमचे 100 बंधारे जावपाक जाय. ऑफकोर्स त्या संबंधी आता दर सोमाराक मिटींग आणि त्या मिटींगेक नियाळ घेतलो वतलोच. सामको बरे पद्धतीने नियाळ घेतलो वतलो जेणे करून 100 बंधाऱ्याक मागीर मोर टेन्शन की बी लिडरशिप